उत्तर गोंय मतदारसंघात सोपे जैताची अपेक्षा आसा जाल्यार दक्षिण गोंयान कठीण। ताका लागून आता सत्ताधाऱ्यांचे लक्ष दक्षिण गोंयचेर लागून रावला। दक्षिण गोंयांत संख्याबळ कमी जायत असले तरी लेगीत काँग्रेस बरी फायट दिवपाक शकता। दुसरे वटेन 60 ते 80% मतदान जाले जाल्यार काँग्रेस जैतिवंत जावपाची शक्यताय आसा। लोकसभा वेंचणूक फाल्यां जावपाची आसा। थर्ड फेजीच्या वेंचणुकेन गोंयान फाल्यां सगळ्यांचे लक्ष लागून उरला ते म्हटल्यार दक्षिण गोंयान। जरी उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंयान चुरशीची लढत असली तरी सगळ्यांचे लक्ष दक्षिण गोंयान लागलेले आसा। त्याचे कारण म्हटल्यार दक्षिण गोव्यातले दोनूय चेहरे जे आसा ते नवीन आसा। उत्तर गोंयान श्रीपाद नाईक हे 6व्या फावटी उमेदवारीक रावलेले आसा, तर त्याच्याच तोडीक तोड म्हणजे रमाकांत खलप हे काँग्रेसीच्या पक्षान उबे रावलेले आसा। आरजीचे मनोज परब सुद्धा उत्तरेक आसा। पूण दक्षिण गोंय जर पळयत तर दक्षिण गोंयान महिला नेतृत्वाक संधी दीत पल्लवी धेंपे हांकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या बीजेपीन संधी दिलेली आसा। तशेंच कॅप्टन विर्यातो हे काँग्रेस पक्षासून रावलेले आसा। पळोवपाक गेले जाल्यार साऊथ गोवा हो तसो क्रिश्चन कम्युनिटी खूब एक्टीव आसा अशें म्हटलें वयता। क्रिश्चन कम्युनिटी सदींच सेन्सिटीव आनी एक्टीव आसा अशें म्हटलेलें वयता। आनी फाटल्या फावट साऊथ गोंयांसून काँग्रेसीचे सारदीन हे जिखून येयलेले। तशें पळोवंक गेलें जाल्यार ह्या फावट दक्षिण गोंयान सत्ताधारी तशेंच विरोधक दोगांनी सावथान आपली जीवतोड प्रचार केल्लो आसा। बीजेपीन जायत्यो प्रचार सभा घेतल्यो, जायत्यो रॅली काडल्यो, तशेंच काँग्रेसीन घरोघरी वचून प्रचार केल्लो आसा। ज्या जाग्यार बीजेपीचे व्हडले व्हडले नेतृत्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सारखे नेतृत्व 2 फावटी येवन गेले, तशेंच काँग्रेसीचो एकूय सेंट्रल कमिटीचो नेता गोंयान पावना। ही सगळी जर परिस्थिती पळयता साऊथ गोंयान दोनूय उमेदवाराच्या मदीं चुरशीची लढत आसा अशें म्हणपाक हरकत ना। उत्तर गोंयान सुद्धा सादारण तशीच परिस्थिती आसा। श्रीपाद नाईक जरी 6व्या फावटी उमेदवारी रावले आसा तरी रमाकांत खलप हे तितले दमदार कॅन्डिडेट मानले वता, कारण त्यांनी एक फावट लोकसभा खासदारकी घेवन केंद्रीय कायदा मंत्री रावलेले आसा, तांकां लोकसभेचो अनुभव खूब बरो आसा। पळोवपाक गेल्यार तर गोंयभरांत उत्तर आनी दक्षिण गोंयान दोनूय कॅन्डिडेटांक समसमान संदी आसा। म्हटल्यार जर मतदान फाल्यां 7 मे ह्या रोजी जर मतदान चड जालें जाल्यार हे सांगपाक मुश्कील जातलें की खंयचो कॅन्डिडेट जिखून येवं शकता। मतदान करपाक जायत्यो पक्षांनी लोकांक आवाहन केलेलें आसा। तशेंच इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियानूय सांगलेलें आसा की घरांतून भायर सरून मतदान करा आनी फाल्यां 7 मे ह्या दिसा 3ऱ्या फेजीन जे मतदान जातलें तें मतदान ह्या उमेदवारांचे भवितव्य ठरोवपाक कारणीभूत ठरतलें। अश्यो इलेक्शनाच्यो गजाली आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले। पळयत रावात गोमंतक TV।